नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कोलकाता बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात भाजपा कार्यकर्ते आज सावन 7 दिसांच्या धरण्यार. अस्तंत बंगाल सरकार गुन्यांवकारांक संरक्षण दिता असो भाजपाचो आरोप. जम्मू काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात संरक्षण दळाक 2 वेगवेगळ्या मोहिमेत 3 आतंकवाद्यांक काबार करपाक मेळ्ळें यश. हरियाणात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आज भाजपाच्या दिल्ली मुख्यालयात जाता केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका. हरियाणातल्या 90 मतदारसंघा खातीर उमेदवारांचेर ह्या बसकेत निर्णय जावपाची शक्यताय. भारतीय तटरक्षक दळा खातीर खासा तयार केल्ले प्रदूषण नियंत्रण जहाज गोशिप 1267 ताचे आज जाले वास्कोतल्या गोवा शिपयार्डांत अनावरण. आणि शेतकारांच्या वेगवेगळ्या समस्यांविशीं केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान शेतकार भावांबरोबर फाल्यां करतले आभासी प्रणाली वरवीं चर्चा. आनी आतां खबरो विस्तारान. कोलकाता बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात आता राजकीय स्वरूप घेवन तृणमूल काँग्रेस आड भाजपा अशें झूज पेटिल्ले दिसून येता. उच्च न्यायालयान मंजुरी दिले उपरांत भाजपाचे फुडारी तशेंच कार्यकर्ते आयच्यान 7 दिसां खातीर धरणे दितले. काल अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी आपल्या उलोवपांत भाजपाक कोलकाता बंद पाळपाविशीं दिल्ले धमके उपरांत राज्यांत प्रशासना आड आवाज उबारपाचेर आनीकूय नेट धरला. हे विशीं पत्रकारांकडेन उलयतना ममता बॅनर्जी हांच्या फुडारपणा खाला राज्यांत जंगल राज्य चल्लां, तातूंत गुन्यांवकारांक संरक्षण दितात जाल्यार शांततायेन न्याय मागतल्यांचो छळ जाता असो आरोप भाजपाचे फुडारी शुवेंदू अधिकारी हांणी केलो. पूरा प्रदेश में जिस तरीके से स्टेप डाउन सीएम ये नारा बुलंद हुआ ना, जिस तरीके से काल अपॉलिटिकल 99 मार्च और बीजेपी का बंद का असर देखने मिला, इसका पता भी नहीं है. ये अपने प्रदेश को खत्म तो कर दिया, जंगल राज कर दिया, और दूसरा इसको तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया, अभी असेंबली का जो बिजनेस एंड रूल्स है वो भी आज खत्म कर दिया. बंगाल का जो जनता है, खास करके हमारी दीदी माँ बहन, ये लोग ममता बनर्जी का गुंडा और पुलिस जिस तरीके से रेपिस्ट को संरक्षण दे रहा है, इसमें बंगाल का हालत बहुत बुरा है. आप पिछले 3-3.5 साल से देख लेना, जितना भी मेन एट्रोसिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टेड हमारी माता बहन दीदी है. भाजपाचे फुडारी शहजाद पूनावाला हांणी ममता बॅनर्जी हांणी आपल्या उलोवपांत आपलो प्राथमिकता स्पष्ट करून अत्याचार सहन करतल्यांक न्याय दिवचे परस सूड उगोवप चड महत्वाचें आसा अशें दाखोवन दिलां अशें सांगलें. आज पूरा देश 140 करोड़ लोग बंगाल की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं बदला है. और एक मुख्यमंत्री जब कहती है कि उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी, बिहार में आग लग जाएगी, असम में आग लग जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में आग लग जाएगी, उड़ीसा में आग लग जाएगी, पूछना चाहता हूं क्या अखिलेश यादव जी इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या तेजस्वी यादव जी बिहार में आग लगने का समर्थन करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसने कहा 30 सालों में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें ऐसा इंस्टीट्यूशनल कवर अप हो गया, तो क्या ममता बनर्जी जी वो आग लगा रहे हैं? ये प्रदर्शनकारियों का, डॉक्टर्स का और तमाम लोगों का अपमान है जब ममता बनर्जी कहती है कि न्याय की मांग करना आग लगाने की तरह हो. जम्मू काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात सुरू आशिल्ल्या लष्कराच्या मोहिमेत आज संरक्षण दळाक शिमेचेर 2 वेगवेगळ्या मोहिमे अंतर्गत 3 आतंकवाद्यांक काबार करपाक यश मेळ्ळें. माचील सेक्टरांत 2 जाल्यार तंगदार वाठारांत एका आतंकवाद्याक लष्करान मारून उडयले. सध्या लष्कराच्या जवानांनी कुपवाडा तशेंच राजौरी वाठारांत सोद मोहिमो आखून लिपून बशिल्ल्या आतंकवाद्यांक सोंपोवपाचे ध्येय आखून घेराबंदी लागू केल्या. जम्मू काश्मीरात जावपा आशिल्ल्या पयल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर आज वेंचणूक आयोगान अधिसुचोवणी जारी केली. ह्या पावंड्यार श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी आनी राजौरी सयत 26 मतदारसंघांनी मतदान जातलें. ह्या पावंड्यार उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर 5 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिल्या.
6 सप्टेंबराक अर्जांची चाचणी जातली जाल्यार 9 सप्टेंबर अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस जावन आसा. ह्या पावण्यार 25 सप्टेंबराक मतदान जातलें. हरियाणात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आज भाजपाच्या दिल्ली मुख्यालयांत केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका आयोजीत जाता. ह्या बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सयत म्हालगडे फुडारी वांटेकार जातले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हरियाणांतल्या साबार 90 मतदारसंघां खातीर उमेदवारांचेर ह्या बसकेंत निर्णय जातलो. मजगतीं भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांच्या घरा आज सकाळीं हरियाणा गाबो समितीचें बंधन जालें. हातूंत केंद्रीय मंत्री अमित शाह तशेंच हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी वांटो घेतिल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भाजपा ह्या वेंचणुकेंत हरियाणांतल्या चडशा जाग्यांचेर नवे उमेदवार जाहीर करतले. गुजरातांत फाटले 3 दीस सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान सामान लोकजीण विस्कळीत जाल्या. तशेंच हवामान खात्यान फुडले कांय वरां घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लेगीत गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल हांचे कडेन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. प्रभावित वाठारांनी लोकांची मदत करपा हेतान राष्ट्रीय आपत्कालीन निवारण पथकाचे 14 पंगड, राज्य आपत्कालीन निवारण पथकाचे 22 पंगड जाल्यार लश्कराचे 6 पंगड कार्यरत आसात. अजून मेरेन प्रभावित वाठारांतल्यान 40,000 लोकांक सुरक्षीत भायर काडपाक यश आयलां. हवामान खात्यान 1 सप्टेंबर मेरेन गुजरातांत उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या. अस्तंत आणि मध्य भारत तशेंच केंद्र शासित प्रदेशांच्या पर्यटन मंत्र्याच्या संमेलनाक आज गोंयांत सुरवात जाली. दोनापावला हांगा आज सुरू जाल्ल्या ह्या संमेलनाक केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत मुखेलपण करतात. केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांगा गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दाबोळे विमानतळाचेर येवकार दिलो. उपरांत दोनापावला हांगा ह्या संमेलनाच्या आयोजन थळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां येवकार दिलो. ह्या वेळार केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी आनी राजस्थानाच्यो उपमुखेलमंत्री दिया कुमारी हाजीर आशिल्ल्यो. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। कली एक ख्वाब में आई और कहार हुई, ख्वाबों में देखा तुझे तन में रह गया, नादा परिंदे को पंख मिल गया, बेरंगी जिंदगी को रंग मिल गया, आवारा था जीने का ढंग मिल गया। अपने स्टाइल से लिखी है खुद तुमने अपनी तकदीर, शारिफ तोशी हम दोनों ने दिया है तुमको तीर। राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम। अगर आप एज एन आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं लेके आपका शो देखने आऊंगा। सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय तटरक्षक दळा खातीर खासा तयार केल्ले प्रदूषण नियंत्रण जहाज गोशिप 1267 हाचे अनावरण आज वास्कोतल्या गोवा शिपयार्डान जालें। ह्या कार्यावळीक केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ आनी तांची घरकान्न नीता सेठ तशेंच भारतीय जनता पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे, वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस आनी नौदळाचे हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री हांची घरकान्न नीता सेठ हांच्या हस्तुकी विधी प्रमाण पुजा करून जहाजाचें अनावरण जालें। दर्या वाठारांत जावपी उदकाचें प्रदूषण, तेळ गळती सारकिल्ल्या समस्याचो सुटावो करपी अशा तरेच्या जहाजाची पयलेच फावटी संरक्षण दळान निर्मिती केल्या।
ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ हांणी ह्या जहाजाची निर्मिती म्हळ्यार दर्यादेग वाठारांत जावपी प्रदूषण नियंत्रणा नदरेन नौदळाचें एक व्हड पावल आसा अशें सांगून नौदळाची तोखणाय केली. मंत्रालय आत्मनिर्भर और गोवा शिपयार्ड ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन और पॉल्यूशन कंट्रोल का ये जो शिप है ये कह सकते हैं समुद्री सुरक्षा, समुद्र में पॉल्यूशन, तेल का रिसाव उसको रोकने के लिए लगभग 72% ये आत्मनिर्भर ये शिप है. और गोवा शिप यार्ड के अधिकारियों को, कर्मचारियों को मेरी तरफ से शुभकामना. और जिस मेहनत से ये काम कर रहे, आज से महज 4-5 साल पहले सिर्फ 2000 करोड़ का ऑर्डर होता था, आज 14,000 करोड़ का ऑर्डर है. बेल्जियम, श्रीलंका से भी ऑर्डर है. और ये जो शिप है ये लगभग 250 करोड़ की लागत से है, बहुत एडवांस है. गोवा शिपयार्डाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय हांणी गोवा शिपयार्ड थळाव्यांक कुशळताय अभ्यासक्रम उपलब्ध करून चडांत चड रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दिता अशें सांगलें. Indian Coast Guard, that was the proudest moment for Goa Shipyard because this is the biggest ship Goa Shipyard so far designed within in-house capabilities, and this is the first time any pollution control vessel has designed by any Indian shipyard. More so, this ship is with hybrid propulsion, wherein integration was a challenge, but Team GSL has come risen to the occasion and delivered a very good quality product for Indian Coast Guard. This ship has all advanced propulsion machineries, all advanced pollution response equipments. More so, they are completely designed by indigenous vendor in India. This constitutes around 72% of indigenous content on this ship. The earlier ship which Indian Coast Guard has, there are 15 to 20 years old ship, and they were designed by the foreign shipyards. We have matured our design in the pollution control vessel, and considering the threat for sea with the pollution, there is going to be a good foreign demand for this product. स्वयंपूर्ण गोंय सरकार 2.0 बेगीनूच चालीक लायतले. ह्या फाटभुंयेर केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान 31 ऑगस्टाक गोंयच्या शेतकार तशेंच हेर भागधारकां बरोबर आभासी प्रणाली वरवीं चर्चा करतले. बऱ्यांतली बरी शेती कार्यपद्दती आपणावपाच्या दिकेन सरकार वावुरता आनी हाचो फायदो चडांत चड लोकांक जावचो हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी परिशदेंत सांगलें. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हे मिशन आमी सुरवात केलां आनी तितूंतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर भर दिता आसतना तितूंतलो मेन सब्जेक्ट हो एग्रीकल्चर आनी रुरल डेव्हलपमेंट हो मेन सब्जेक्ट आसल्या कारणान हांवें केंद्रीय मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंग चौहान, आतांचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी RDA मिनिस्टर हे जे आसात तांकां आमी विनंती केल्ली की सेम वे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनात तुमी व्हर्च्युअली वी हॅव टॉक दिवचो म्हणून. आणि तांच्यांनी एग्री केला. येता त्या 31 तारखे दिसा म्हणजे सकाळी शेनवारा 11 वरांचेर हे टॉक सुरवात जातलो. आणि हो टॉक जो आसा हो सगळे स्वयंपूर्ण मित्र आपापल्या ग्रामपंचायतींनी हो अटेंड करतले. थंयसर तांचे सगळे पंच, सरपंच आणि त्याच बरोबर बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि लोक हांच्यांनी बी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जावचे अशें आमी स्वयंपूर्ण मित्र आणि ग्रामपंचायतीत हांकां कळीत करता. सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून शेतांचें लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक सरकार चवथी पयली लुकसाण भरपाय दितले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. ज्यांचे कडेन कृषी कार्ड ना तांकांय लुकसाण भरपाय मेळटली आनी ताची तरतूद पयलींच केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सगळ्या जाणांक चवथी पयली पयशे मेळटले म्हूण हांवें फ्लोर ऑफ द हावस प्रॉमिस केला. त्याच्या प्रमाणे अकाउंटार सगळ्यांच्या पैसे वयतले. डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑलरेडी सुरवात केली. ओके, फक्त ज्यांच्याकडे कार्ड नासले तेय त्यांनी ऑलरेडी आता 75 लाख रुपयांक कितें तरी परमिशन घेतला माझे, तांकां सुद्धा पैसे मेळटले. कार्ड ना तांकां ते आमी वेगळी अरेंजमेंट केल्या, बट त्यांच्या खातीर कार्ड ना तांकांय बी पैसे जे अप्रॉक्सिमेटली 75 लाख रुपये चवथी पयली सगळ्यांच्या अकाउंट. हांव तुका फिगर आत्तां सांगपाक शकना, बट चवथी सगळ्यांची चवथ जी आसा पळय न्ही ही बरी जातली. विद्यार्थी नाशिल्ल्यान कांय सरकारी मुळाव्यो शाळा बंद जाल्यात, पूण फक्त 4 विद्यार्थी आशिल्ल्यो कांय शाळा अजूनय सुरू आसात. शेजरा खाजगी शाळा सुरू जाल्ल्यान सरकारी शाळांचेर ताचो परिणाम जाला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
ज्या शाळेत नंबर भुरग्यांचे वाडटा अशें दिसता आमकां त्यो सगळ्यो शाळा आमी रिवायव करता. आतां ज्यो बंद म्हणून जी ऑर्डर येयल्या तितून एकूय भुरगो ना पळय न्ही, तांचीच ऑर्डर काडलेली आसा. ज्या जाग्यार 4 सुद्दां भुरग्यां ती परत रिवायव करपाचो आमी प्रयत्न करता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज पोन्ने गोंयच्या एला फार्म हांगा गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड रुरल डेव्हलपमेंट म्हळ्यार जीपाट हांणी आयोजीत केल्ल्या भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आनी अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यां खातीर आयोजीत कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. अधिकाऱ्यांक ह्या नव्या कायद्याची वळख करून घेवपी एक उत्कृश्ट संदी आसा अशा उतरांनी मुखेलमंत्र्यांनी ह्या कार्यशाळेचेर भर दिलो. ह्या कार्यावळींत मुखेल सचिव डॉ. पुनीत कुमार गोयल, सीबीआयचे आदले खाशेले संचालक IPS धर्मचंद जैन, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार तशेंच अखिल भारतीय सेवा अधिकारी हाजीर आशिल्ले. खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानसो विसव. संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. आंतर महाविद्यालयीन तियात्र सर्तीचे उक्तावण बुधवारा कला अकादमीत जालें. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती संचालक सगुण वेळीप तशेंच तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अरविंद खुटकार आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. अशा तरेच्या सर्तींतल्यान तरणाट्यांक रंगमाचयेवेल्या आपल्या कलागुणांक सादर करपाची संद मेळटा अशें कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप हांणी सांगलें. आयज हे चवथे तियात्र इंटर कॉलेजिएट तियात्र कॉम्पिटिशन तुमच्या सगळ्याच्या आदारान हांगा घडोवन हाडिल्लें आसा. जशे कॉलेजीचे आमकां सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार हे तियात्र अकादमीचे काम जे आसा तियात्राक माची दिवपाची, तियात्र बरो प्रमाणान प्रेजेंटेशन करपाक, भुरग्यांक फुडें काडपाचे हे जे काम आसा, सो ते हे काम आमी फुडें व्हरपाक शकतले. आनी हे आसा कॉलेज लेवल एंड हायर सेकंडरी लेवल. तर आमी हे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करतात जेणे करून जे नवे भुरगे ह्या माचयेर वयर येवपाक सोदतात, सो तियात्राचे मळार आपले नामना जोडपाक सोदतात, सो तांकां ह्या तियात्र अकादमीच्या वतीन तांकां त्यांचे परफॉर्मन्स करपाक, सो तांकां हातबोट लावपाक ही एक बरी संदी आसा. पणजे कदंबा बस स्थानक वाठारांत आशिल्ल्या मोटरसायकल पायलट टॅक्सी स्टँडाच्या जाग्यार रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरा वतीन नव्या शेडीचें उक्तावण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार कदंबा महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक डेरिक नेटो, मोटरसायकल पायलट असोसिएशनाचे अध्यक्ष सुरेश ठाकूर, रोटरीचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर शरद पै, अध्यक्ष तन्वी सावंत आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. मोटरसायकल पायलट सर्वसामान्य लोकां खातीर बरी सेवा दितात आनी तांच्या खातीर बेगीनूच बऱ्यो येवजण्यो सरकार तयार करून तांकां आदार दितले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलें. त्या भायर जांकां मोटरसायकल पायलट जावन नव्यान वेवसाय सुरू करपाक जाय अशा लोकांक परवाने दितले अशें तांणी मुखार नमूद केलें. आनंद जाता की रोटेरियन्स रिवेरा हे मोटरसायकल पायलटा खातीर हे शेड बांदून दिले. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन. खरें तुमकां शाबासकी. हीच काळजी, दिस कन्सर्न, इफ ऑल सोशल ऑर्गनायझेशन शो टू वेर एक्झॅक्टली देर इज अ नीड, खरें गरजेन लोकांक पावल्या भाशेन, आनी खरें हांव समजता गरजेन लोकांक पावता तेन्ना देव पावले कशें मनीस पावता. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू तन्वी, मैथली, her entire Rotarian team having thought of this novel initiative.
आणि मुद्दम हांव वेळ काढून हांगा आयलो आसा. आज माझे 2-3 आनी फंक्शन आसली, बट आय सेड इट इज स्मॉल बट अ व्हेरी व्हेरी सिग्निफिकंट फंक्शन. आय एम व्हेरी हॅपी हे फंक्शन अटेंड जावपाक. मोटरसायकल पायलट आमचे जे भाव आसा, हांव समजता खूब कश्ट घेता. इतले वर्सां आतां कोणें सांगलें, दुसरोय सुरेश आसलो तो उलयतना सांगलें, लास्ट 40 years तो पायलट हें करता. आनी संख्या इतली व्हडली आसली, आतां थोडे जाण जाला. ह्या वेळार मोटरसायकल पायलट असोसिएशनाचे अध्यक्ष सुरेश ठाकूर हांणी उलोवप केलें. पायलटाक ही निवारा शेडीची पायलट 18-20 वर्सांचेर जो पायलट म्हणून जो काम करूंक सोदता तो 30-40 वर्सां पर्यंत तो इतलो वारो पावस आनी दोळ्यांक इतले त्रास जाता अशें. तर ताका लागून निवारा शेड जर मातशें उबो रावता, तासन तास भाड्याची वाट पळयत तो उबो रावता आनी वेगवेगळे हेका तो हें जाता. तर निवारा शेडीची गरज आसा सारकी. तर ती स्टँड खूब आसा, पायलट खूब कडेन आसा. स्टँड आमी जे नोटिफाय करून घेतलेले, हांवें स्वता नोटिफाय करून बोर्ड लायिल्ले आसा. आनी त्या वेळार मनोहरभाई पर्रेकर जो आसलो तेजे कडेन हें दवरलें की शक्य जाता कदंबा बस स्टँड प्लस जागो आसतात. कदंबा बस स्टँड आनी प्लस खंय खंय शक्य जाता थंय तर निवारा शेडचें हें कशें प्रोविजन करचें अशें म्हणून. तर आयज म्हणजे बऱ्यान बरी शेड सांगपाचें म्हणजे रेवेरान रोटरी क्लब रेवेरान जी बऱ्यान बरी शेड दिल्ली हें केल्ली आसा, प्रोवायड केल्ली आसा. तर ती अशीच आनी गेल्या 1.5 म्हयन्या पयलीं हांवें सीएमाक मेळून सीएमाचे फुडें दवरलो, प्रश्न दवरलो हांव. आनी सीएमान म्हाका आश्वासन दिलां की खंय खंय जी आसा पॉसिबल आसा त्या लिस्ट करून दी, आनी त्या लिस्ट आमी केल्लें आसा. वेस्टर्न मॅगमंट प्रकल्प कुडचिरे वाठारांत स्थापन करपाचे दिकेन सरकार पावलां उबारता, हाका कुडचिरेच्या थळाव्यांनी विरोध केला. ह्या प्रकल्पा खातीर सुमार 44,000 चौखण मीटर जागो राखून दवरला. थळाव्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही सुवात खेळा मैदाना खातीर तशेंच वेगवेगळ्या हेर सामाजीक कार्या खातीर थळावे वापरतात. आज कांय सरकारी अधिकारी ह्या जाग्याचेर सर्वेक्षण करपाक आयिल्ले. ह्या वेळार थळाव्यांनी आपलो खर विरोध उक्तायलो. 450 वर्सां जाली हे आमकां दिला ते कोणी ब्रिटिशान. ब्रिटीश गेलो, इंग्रज गेलो, पुर्तुगीज गेलो आनी हो आतां भारत. हांगा आमी नाचणे भात काय अशें ओंपतल्यो. आनी आतां सद्या आमच्या कडेन हें ना, दोता ना म्हणून हें पडींग उरलां. आनी आमचे लोक काय आहा, काही लोक आनी कितें घालून ते पोट भरतले. आनी आमच्या लोकां कडेन मोठे हे करपाक कागदाचे पेपर करपाक आनी करपाक पयशे ना म्हणून अशें उरलां. हें जाल्यार कितें आहा तेन्नाच तें सगळें हें जातलें आसलें. आनी जे कोण खोटें करीत काय करीत तेचो तो हो पुर्तुगेजान सुद्दां आमकां तशें हें करूंक ना, हटोवंक ना. आनी आयज हो आमचो भारत स्वतंत्र कोणी केला, आमीच केला. स्वतंत्र कोणी आमी केला, आमी आमचे बरे मनीस तळमळल्या. आनी ह्या हेचेर हांगर सुद्दां पयलीं त्या टायमार डवार मातलेले तेन्ना आमचे सर्वणचे सोडून हांगा येवन हे हांगा बरे 12 जाण आमचे गेल्ले आहा. सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांची धूव ज्योती बांदेकर हांच्या स्वच्छंद ह्या कविता संग्रहाचे विमोचन ज्येष्ठ पत्रकार दैनिक नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार मुखेल सोयरे प्राध्यापिका ललिता जोशी, कवयित्री ज्योती बांदेकर आनी संगीता अभयंकर हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार उलयतना ज्येष्ठ पत्रकार परेश प्रभू हांणी ज्योती बांदेकर हांच्या कवितांचे मांगल्य आनी देवी म्हाळशेच्या जायांचो सुवास आसा अशा उतरांनी तांच्या कविता संग्रहाची तुस्त केली. वांद्रे टर्मिनल ते मडगांव रेल्वेक आज रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली. आभासी प्रणाली वरवीं आयोजीत ह्या कार्यावळीक केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल, महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशेंच केंद्रीय सामाजीक न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांचें उलोवप जालें. ये ट्रेन पश्चिम रेलवे से सीधा गोवा तक जाए, पूरे कोंकण वासियों की सेवा करे. इससे कोंकण की पर्यटन को बहुत बड़ा सौगात मिलेगा. कोंकण वासियों का जीवन और उत्कृष्ट होगा और सरल होगा. उनके लिए हजारों रुपए तो यहाँ से सेंट्रल रेलवे जाओ, ट्रेन बदलो, टिकट मिले ना मिले, रात को आओ तो टैक्सी का खर्चा, इस सब से निजात दिलाने का काम ये ट्रेन हर हफ्ते 2 बार बुधवार और शुक्रवार को मुंबई से कोलकाता जाएगी और मंगलवार और गुरुवार को
कोंकण से मुंबई आएगी। पासपोर्ट सेवा प्रणाली अपग्रेडाचो एक भाग म्हणून तांत्रिक दुरुस्तीच्या कामाक लागून पासपोर्ट सेवा पोर्टल नागरिकां खातीर बिरेस्तार 29 ऑगस्ट रातच्या 8 वरां सावन सोमारा 2 सप्टेंबर सकाळी 6 वरां मेरेन उपलब्ध आसचें ना। हाका लागून पासपोर्ट सेवा केंद्र पणजी आनी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मडगांव 30 ऑगस्टाक आशिल्ल्यो सगळ्यो अपॉइंटमेंट रद्द केल्यात। तशेंच शुक्रारा 30 ऑगस्टाक प्रादेशीक पारपत्र कार्यालय पणजे हांगा कसलीच सार्वजनीक चौकशी सुविधा उपलब्ध आसची ना अशें कळीत केलां। आज मेजर ध्यानचंद हांच्या जयंती निमतान राष्ट्रीय खेळां दीस मनयतात। ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर आपल्या संदेशांत तरणाट्यां मदीं खेळाविशीं उर्बा वाडोवपाची आस्त उक्तायली। तशेंच दिल्लींतल्या राष्ट्रीय खेळां संकुलांत केंद्रीय खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी मेजर ध्यानचंद हांच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपून वृक्षारोपण सुवाळ्यांत वांटो घेतलो। तांच्या सयत केंद्रीय खेळां राज्यमंत्री रक्षा खडसे कार्यावळींत वांटेकार जाल्यो। खबराकारांक दिल्ल्या संदेशांत खेळां मंत्र्यांनी फिटनेसाचेर भर दितना स्वस्थ नागरीक स्वस्थ समाजाची बुनियाद आसता अशें सांगलें। राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। कोलकाता बलात्कार आनी हत्या प्रकरणांत भाजपा कार्यकर्ते आज सावन 7 दिसांच्या धरण्यार। अस्तंत बंगालांत सरकार गुन्यांवकारांक संरक्षण दिता असो भाजपाचो आरोप। जम्मू काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यांत संरक्षण दळाक 2 वेगवेगळ्या मोहिमेक 3 आतंकवाद्यांक काबार करपाक मेळ्ळें यश। हरियाणात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आज भाजपाच्या दिल्ली मुख्यालयांत जाता केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका। हरियाणांतल्या 90 मतदारसंघां खातीर उमेदवारांचेर ह्या बसकेंत निर्णय जावपाची शक्यताय। भारतीय तटरक्षक दळा खातीर खासा तयार केल्ले प्रदूषण नियंत्रण जहाज गोशिप 1267 आज जाले वास्कोंतल्या गोवा शिपयार्डांत अनावरण। शेतकारांच्या वेगवेगळ्या समस्यांविशीं केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान शेतकार भावां बरोबर 31 ऑगस्टाक करतले आभासी प्रणाली वरवीं चर्चा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।